मोगाचे न्हू कार्मेल किरण मिडियाच्या सर्वेक्षकांक म्हजे मोगाचे प्रणाम. तुमचे सवाल आमची जाप ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आज आमचे सांगात आसा सेक्युलर कर्मेलीत वडदेची बहीण मेरी रेबेल्लो. बायबला विशीं ती एक सवाल घेवन हांगासर आयल्या. तर सवाल तें कसलें तें आतां आमी आयकोवया. फादर, मुझे सवाल अशें आसा की सांजू आमच्या वांजेलांत मोरी म्हणलो शब्दच वापरूंक ना. ताचे बदलाक ताणें वापरलेलें आसा आवय, बाये, स्त्रिये म्हूण आपयलां. आमच्या आवयक एक आमी गौरव दिजे पळय. काना नगरी लग्न मटवांत ताणें आपल्या आवयक बाये म्हूण आपयलां आनी निमाणे त्या कुर्सार तावन आपल्या आवयक तो स्त्रिये म्हूण आपयता. कित्याक फादर? जोग तें सवाल जाप आयकोवंक तयार जावया. मोरयेक जुआंवच्या वांजेलांत स्त्री म्हणून कित्याक आपयतात म्हणलें एक सवाल. हें बरेंच सवाल. कित्याक एका आवयक स्त्री आमी खंडीत जावन म्हणना. आवयक माम्मी या माम्मा, माय अशें म्हणून आमी आपयता. कित्याक तिका आमी गौरव दिता. तर आमी पळयता जुआंवच्या वांजेलांत 2 गडितां आसात. एक दुसऱ्या अवस्वरांत थंय काना नगरी जेजू उदक आशिल्लें वायन करता आसतना थंय आसा ताची आवय. आनी ताची आवय सांगता वायन उणो पडला. आनी तो वळ जेजू स्त्री म्हणून तिका उलो करता. उपरांत कुर्सार जेजू मुखार नासता आसतना परत आपल्या आवयक स्त्री म्हणटा. एक विशेशता कितें म्हळ्यार ह्या दोनी गडितांनी आमी जेजूच्या आवयचें नांव पळयना. खंय आमकां जुआंव मोरी म्हणून आमकां सांगना. फकत आवय आनी स्त्री म्हणल्यार 2 शब्द मात वापरल्यात. पूण हीं दोनी गडितां एकामेकाक लागीं आसात. तांचे मदें बांद आसा. जें कितें काना नगरी जातागी तें कुर्सार तें संपूर्ण जाता. या जें कितें काना नगरी आरंभ जाता थंय तें संपूर्णायेक पावता. आनी हाका एक लिंक म्हणल्यार बरें. केंद्र जावन आसा जेजूचें वोर म्हणजे तो वेळ काळ. जें कितें काना नगरी येवंक नासलो तो आतां कुर्सार येवन पावता. त्या देखून परत आमी पळयचें एक स्त्री जेजू आपल्या आवयक आपयता जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक गूढ अर्थ आसा. कित्याक जेजून सबार कडेन थोड्या चलयांक स्त्री म्हणून आपयलां. जावं पुरो सामारियाच्या त्या स्त्रियेक जेजू स्त्री म्हणून आपयता. तशेंच कानान गांवांच्या त्या चलयेकी तिणें स्त्री म्हणून आपयलां. मोरी माग्दलेनाक जेजू स्त्रिये म्हणून आपयता. तशेंच व्याभिचारान सुकोवन पडलेल्या त्या चलयेकी जेजू स्त्रिये म्हणून आपयता. पूण मोरयेक आपल्याच आवयक स्त्री म्हणटा आसतना आमकां एकच फावटी एक सवाल उदेता. कित्याक जेजू आपल्याच आवयक स्त्री म्हणून आपयता? हांवें सांगल्या प्रमाणें हाका एक गूढ अर्थ आसा. जेजू आपल्या आवयक स्त्री म्हणून आपयता आसतना तिचो गौरव उणें जायना, बगार चड जाता. कित्याक पोरन्या तेस्तामेंतांत एक स्त्री आसा. आनी देवान आदाम रचल्या उपरांत ताका गाढ न्हिदेंत ताका घालो आनी ताची एक बोर काडून स्त्रियेक ताणें रचलें.
आनी तो आदाम कितें म्हणटा, हे म्हज्या मांसाचें मांस, हाडाचें हाड. हिका स्त्री म्हणटाली कित्याक मनशां आमी कितें तर्जुमो केला की म्हळ्यार हिका नारी म्हूण आपयताली कित्याक नारातावन तिका काडला म्हणून. पूण निशब्द वापरला थंय हिका स्त्री म्हणून आपयताली कित्याक मनशां तिका काडला. तितलें मात न्हय, एवेन आदावान आनी एवेन पाताक केल्ल्या उपरांत देव कितें म्हणटा, तुजे थंय आनी स्त्रिये थंय हांव दुस्मानकाय घालतलो. पळया, परत ती स्त्री थंय आसा. आतां आमकां कितें कळीत जाता, ही स्त्री देवान मनशां काडिल्ली, आदामातावन तिका रचयल्लें. पूण देवान रचता आसतना ती बरी आसली, परफेक्ट आसली. पूण कितें जालें, पातका निमती तिणें पाताक आदारल्या निमती देवातावन ती पयस केली. म्हणजे आसलो तो संबंद, देवा थंय आसलो संबंद तो तुटोन गेलो. त्या देखून कितें जाता, उपरांत आमी पळयता ती त्यात उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 3:20 म्हणटा, ती सर जिव्यांची आवय जावन आसा. ही स्त्री जावन आसा सर जिव्यांची आवय, कित्याक आदामान तिका येव म्हणून नांव दिलें. आनी येव म्हळ्यार चिंकोन जीव आसात ती, म्हळ्यार जिवीत म्हणून अर्थ जाता. पूण जरी तर ती जिव्यांची आवय जाल्यार ती मरणाक कारण जाली, कित्याक तिचे वरवीं मरण आयलें आनी आमी सर मरणाक आमी भागीदार जाता. त्या देखून ती तिच्या आमी म्हणयत की डिजोबिडियन्स म्हणजे अविधेयपणा वरवीं तिणें आमकां सर्वांक पातकांत घालें, मात्र न्ही आमच्या मरणाक ती कारण जाली. त्या देखून तिका तद्विरुद्ध जावन नव्या तेस्तामेंतांत आमकां आनी एक स्त्री आसा आनी ती जावन आसा मोरी. आनी आमकां कितें सांत पाऊल सांगता, गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, अवस्वर 4:4-5, त्या स्त्रिये वरवीं जेजू आयलो आनी तिचे वरवीं आमकां सल्वसांव लाभलें. अशें आसतना एका स्त्रियेतावन जेजू म्हणजे सडवंदार ह्या संवसारी आयलो. आनी त्या देखून परत आमकां जेजू सल्वसांव हाडटा. कशें आदाम आमच्या मरणाक कारण जालो, येवी आमची आवय मरणाक कारण जाली, आनी आतां आनी एक स्त्री आसा मोरी, तिचे तावन उपजाता सडवंदार. आमच्या सडवणेचो कारण तो जाता कित्याक एका स्त्रिये तावन तो जल्मालो. त्या देखून आतां आमी पळयता कुर्सार जेजू उमकळोन आसता आसतना परत जेजू कितें म्हणटा, स्त्रिये आबळे तुजो पूत. म्हणजे त्या स्त्रियेक आमची आवय कर्ण तो दिता. त्या शिसाक दिल्लेंच आमी सर्व तिका आमची आवय म्हणून आमी स्विकार करता. म्हणजे पोरण्या तेस्तामेंतांत आसली स्त्री आमकां पातकाक ह्या मरणाक कारण जाल्यार आतां मोरी आनी एक स्त्री नव्या सोल्ल्याची ती स्त्री जावन आसा, ती आमच्या सडवणेक तशेंच आमच्या आवयपणाक ती भागीदार जाता. त्या देखून स्त्रिये म्हणलेंच तिचो मान या गौरव उणो जायना, बगार आनीकी चड जाता. कित्याक एक स्त्री तिच्या विधेयपणा वरवीं, तिच्या कल्तिकाये वरवीं, तिच्या सादारण जिणे वरवीं तिणें आमकां एका सडवंदाराक पाठयला आनी ताचे तावन आमचें सल्वसांव जाला. त्या देखून स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून एलिझाबेथीन सांगिल्लीं उतरां आमकां उगडास येतात. कित्याक
पोरणी स्त्री आशिल्ली, एक स्त्री पोरण्या तेस्तामेंतांतली, फतकाक ती आमकां ओडणी हाडटा जाल्यार आतां ही स्त्री मरी आमकां साल्वासावांक तशेंच आमच्या बऱ्या जिविताक ती कारण जाता.